नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। भारत बंदाक प्रायव्हेट बसी टॅक्सीवाल्यांचो तेको बंद मोडूक सरकारान उखल्ली पावलां। 450 कदंबा तयार। मायल्स टॅक्सीवाले आधाराक कायदो हातात घेव नाकात, लोकांक उलो लायलो एजमा। गोवा वर्कर्स कन्व्हेन्शनाची पणजे रॅली। केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध। सेंट्रल ट्रेड युनियनाच्या भारत बंदाक गोयच्यान मोठ्या प्रमाणात तेको। बसीची तिकेट वाडटा। 11 जानेर सावन नवे बस तिकेट दर। पयले 4 किलोमीटराक 10 रुपया, फुडले प्रत्येक 8 किलोमीटरा मेरेन 5 रुपया। कदंबा एसी नॉन एसी शटलाक दर वेगळे। विश्वजीत राणे मोदी शहाच्या भयान बीजेपीत। आपल्या जीवाक फामिलीक धोको म्हूण खंय विश्वजीतूच सांगतालो। चेल्ला कुमाराचो आनीक एक वाद। विश्वजीत म्हणटा चेल्ला कुमार सुटला। कुठ्ठाळे डायव्हर्जनाचेर सुदिनान काढलो उपाय। रेल्वे लायनीकडच्यान समांतर सर्व्हिस रोड 2.5 किलोमीटर मायज। रेल्वे बरोबर फॉर्मलदादी जाय मेरेन फुडले 2 म्हयने तरी डायव्हर्जन ना। आणि भारतात मॅरेथॉन रनिंगाक बरे दीस। स्पोर्ट्स टुरिझमाक उर्बा, भलायकेकूय एफेद। गोंयकार धावले गुजरात मॅरेथॉनात। कामगार संघटनांनी भारत बंदाची गोंयांतूय जयत तयारी केल्या आसतना बंद मोडूक सरकारूय तयार। प्रायव्हेट बसी टॅक्सी बुधवारा बंद आसतल्यो। तांकां उपाय म्हूण सरकारान 450 कदंबाची वेवस्था केल्या। मायल्स टॅक्सीवाले आधाराक आसतले। सरकारी अधिकाऱ्यांक मेळटा ताका लिफ्ट दियात म्हूण सांगला। कायदो हातात घेव नाकात म्हूण उलो मारतना सरकारान ट्रान्सपोर्टराक एजमाय लायला। फाल्यां जो देशव्यापी संप आसा त्या संपाक पाठिंबो दिताना आनी आमचे जे प्रलंबीत विशय आहा ते करूंक ना, सुटावे करूंक ना म्हणून सरकाराक जाग हाडपाक फाल्यां जो देशव्यापी संप आसा ताका पाठिंबो दिताना फाल्यां सगळ्यो खाजगी बसी गोंयच्यो अखिल गोवा बस मालक संघटने आमी जाहीर करता की बंद आसतल्यो। तशेंच ऑल गोवा टॅक्सी जे बांधव आमचे आहा तेंचे कडेन अशी विनंती आसा की फाल्यांच्या दिसा टोटली तेंच्यांनी सगळें बंद दवरचें। हें आमी जाहीर सभेन नुसार सगळ्यांक कळीत करता। परत परत कोणी फोन करून विचारचें न्हू। हेंच इंटिमेशन आनी हेंच बाबा कळवणी अशें कळून सगळ्या टॅक्सीवाल्यांनी ह्या संपाक सहभाग करून सगळ्यांनी बंद रावचें अशी विनंती। बंदाक उपाय म्हूण 450 कदंबांची वेवस्था केल्या। सरकारी अधिकाऱ्यांक आडकल्ल्या लोकांक लिफ्ट दिवंक सांगल्या। तांणी आपले बशी बंद दवरच्यो न्हय। बशी जर बंद दवरल्यो आनी एस्मा लागू आशिल्ल्या कारणान खंयच्याय पॅसेंजरांनी जर कंप्लेन गव्हर्मेंटा आयली तर एस्मा प्रमाणे तांचेर एक्शन घेतली गेली वतली। लोकांची सगळी सोय करपा खातीर जवळ जवळ 450 बशी आमच्यो कदंबाच्यो फाल्यां प्लाय करतले। त्या शिवाय आमी जे ऑफिसर्स बी बाकीचे आसा तांकां रिक्वेस्ट केला की तांणी आपल्यो गाडयो घेवन भायर सरचें आनी बरोबर येता आसतना त्या भागांतले जर तांचे बरोबरचे मित्र परिवार किंवा स्टाफ आसा जाल्यार तांकां घेवनूय येवचें। वे प्रसंगाक लोकांक आदार म्हूण सरकारान हेल्पलायनूय केल्या। कायदो हातांत घेवचो न्ही म्हूण उलो। There will be very strong police bandobast all over. Any operator who wants to take law and order in their hands will be dealt with sternly. The strike has to be peaceful. Nobody will be allowed to take any law and order in their hands. And we appeal to all the striking operators that they should ensure that normal life is not affected, especially emergency services. Tomorrow there is joint entrance exam of certain students. They will be appearing for their exams. So nobody should obstruct free flow of movement, and the strike should be peaceful. These two important associations in Goa have told that they will not join and disrupt normal life and functioning. And all the taxis, especially those with Goa Miles etc., will be fully on the roads and they will be functioning. Bureau report prudent. ऑल इंडिया सेंट्रल ट्रेड युनियनाच्या भारत बंदाक मोठ्या प्रमाणात तेको दिवपाची तयारी गोवा वर्कर्स कन्व्हेन्शनान केल्या। गोंयच्यो वेगवेगळ्यो कामगार संघटना आनी कांय सामुहीक संघटनांची मेळून वर्कर्स कन्व्हेन्शन। शेकड्यांनी कामगारांनी मंगळारा पणजे रॅली काढली। आझाद मैदानावेले सभेत सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध केलो। बुधवारच्या भारत बंदाक मोठ्या प्रमाणात तेको दिवपाचो उलो
कन्व्हेन्शनान मारला. म्हणजे कामगारांनी रस्त्यार येयल्यानंतर तुमकां जाग येतात, पूण तेंच्यांनी जर खंयचेय मालक जे आसात तेंच्यांनी जर पेपराचेर एक नोट दी जाल्यार तुमी तेजे कॉपी दितात. हें आज सरकार आसा. कसलोय जर अन्याय जाता, तुम्ही ज्या जाग्यार काम करता जाल्यार उगी रावू नाका. सगळ्यांनी एकठांय जावन हो जो अन्याय आसा तो आमी फैस करपाक जाय. नो जान्युआरी, नो जान्युआरी, गॅरंटी बंद पर्याय आमच्या कदंबा कामगारांक, आमच्या रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट, हांव सगळे जे ट्रेड युनियन लिडर्स आहात सगळ्यांक मागता मायनिंग लॉ, सगळे जितले कामगार वर्ग आहात सगळ्यांक मागता गोवा कन्व्हेन्शन ऑफ मास ऑर्गनायझेशन अँड ट्रेड युनियन्सच्या वतीन तुमचो सक्रिय पाठिंबा आणि तुमचं पार्टिसिपेशन करून फाल्यां आमी गोवा बंद यशस्वी करया. आमी आमच्या हक्का खातीर बंद करता. आमी आतां पळयत जाल्यार गोंयान मायनिंग इंडस्ट्री बंद जाली. पोस्टाच्या कर्मचाऱ्यांनी 8 आणि 9 जानेराक भारत बंदाक तेकाचो उलो मारला. आमचो NPS जे न्यू आसा तो आमकां एक्चुअली क्लोज करून जाय आणि ओल्ड वन जे पेन्शन आहा 2003 बंद केले ते स्टार्ट करपाक जाय. लायक 5 days वीक आमचे स्टाफ आसा करून जाय आनी लायक GDS स्टाफांचो बी चेंजीस खूब आहा ते करपाक जाय आणि प्रायवेट सेक्टर आहा तो बंद करपाक जाय. मजगती केमिस्ट आणि ड्रगिस्ट संघटनेन सरकाराचे ऑनलायन वखदां विक्री धोरणाक विरोध म्हूण मडगांवां कलेक्टराक निवेदन दिलें. कित्याक आज ते करंट ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स एक्टा प्रमाणे आज ऑनलायन विकप शक्य ना. जो एक्ट आसा त्या प्रमाणे ऑनलायन विकपाक मेळना, पूण तरी पूण चालू आसा. सो आमी ताजे अगेन्स्ट हें करतात, आतां बोवाळ करतात. फाल्यां जो ट्रेड युनियन सगळे ऑल इंडिया बंद आपयल्लो आसा, फाल्यां सगळे बँक सगळे इन्स्टिट्यूशन एक जावन बंद जो कॉल केल्लो आसा त्या कॉलाक गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी सपोर्ट करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बसीची तिकेट वाडटा. येरादारी खात्यान नवी बस तिकेट दर अधिसुचोवणी जारी केल्या. पयले 4 किलोमिटरा मेरेन 10 रुपया जाल्यार उपरांत फुडले प्रत्येक 8 किलोमिटरा मेरेन 5 रुपया तिकेट. कदंबाच्या शटल सर्विसेक मात किलोमिटरा फाटल्यान 1 रुपया 20 पैसे जाल्यार कदंबा AC शटलाक किलोमिटरा फाटल्यान 1 रुपया 25 पैसे दर थारायला. नवे दर 11 जानेरा सावन लागू जातले. बसवाले तिकेट दरवाड मागताले. फेअर जो आमी वाडयल्लो तो म्हाका दिसता 3 वर्सां पयलीं वाडयल्लो, जेन्ना डिझल 50 आनी 55च्या आसपास आशिल्लें. आतां डिझल जवळ जवळ 70च्या आसपास पाविल्लें आसा आनी त्या खातीर प्रत्येकाची बस ओनर्स एसोसिएशन जें आसा तांणी मागणी केल्ली की हे सगळे रेट्स वाडून आमकां दिवचे आनी त्या खातीरच आज जें नोटिफिकेशन आयलां ते सगळे विचार विनिमय करून हे रेट्स वाडयल्ले आसा. एक गव्हर्मेंटान कोऑर्डिनेशन कमिटी केल्ली ऑफ ऑल बस ऑपरेटर्स अँड कदंबा. तर हातून विचार विनिमय करून सगळ्यांचे संगनमत घेवन STAचे अप्रुवल घेवन गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल घेवन आमी ही नोटिफिकेशन काडलां. लोकांक चड बर्डन जायना हाजी जाणीव दवरल्या. त्याच बरोबर फाटल्या 2013 जी हायक जाल्ली ती आयज पर्यंत जावंक नाशिल्ली. त्या हायका उपरांत खुबशे डिझल प्रायसीस वाडिल्ले आनी ती फॅक्टरीन करपाक ही हायक दिवची एक गरज आशिल्ली. आमी एन्श्युअर केला की जरी डिझल प्रायसीस कितलेशेच प्रमाणान वाडले आसत तितली आमी फुल्ली पास ऑन करूंक ना, कित्याक लोकांकूय पिंच नाका म्हणून. पण जे कितें आमकां दिवपाक जाय आशिल्लें ते युनियना कडेन उलोवन सगळे अप्रुवल्स घेवनूच आमी हें नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा. बसवाल्यांचे मात दरवाडी उपरांतूय कांकू चालूच. नोटिफिकेशन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान काडला जो तिकेटीच्या संदर्भात ताका आमचो पूर्णपणान विरोध आसा. आनी 15 तारखेक ऑक्टोबराक जी STAची मिटींग जाल्ली त्या STAच्या मिटिंगेक जो आमी प्रस्ताव दवरलेलो तो पास न करता खंय तरी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो आसा हेंच्यांनी कोणाच्या सांगण्या वरसून जे पळय हें नोटिफिकेशन काडला आनी कोणाक लागून काडला तें आमकांच खबर ना. तितून मिस्टेक केल्या, वाड अशी ना, नोटिफिकेशनान मिस्टेक केल्या.
आनीक तेचेर वाडोवपाचो असो कुशीन डिमांड काय ना. आमचो नोटिफिकेशनान मिस्टेक केल्या पळय स्लॅबांचेर ते करेक्शन करपाक जाय. ओके म्हणजे ती मिस्टेक केल्या आतां 1 ते 3 किलोमिटराचेर पयले 10 रुपया आसले ते तेंच्यान नोटिफिकेशन काडटना 1 ते 4 किलोमिटर केल्या. थंय तो 1 किलोमिटर चुकयला. तेका लागून 12 किलोमिटराचो जो रूट आसा तसोच 18 किलोमिटराचो 28 किलोमिटराचे जे रूट आसा तांकां वाड मेळना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विश्वजीत राणेचो आनीक एक वाद. मोदी आनी शाह खुनी ते कितेंय करूंक शकतात म्हूण खंय मंत्री विश्वजीत राणेन चेल्ला कुमाराक सांगिल्लें. आपल्या जिवाक आनी फामिलीक धोको आसा म्हूण काँग्रेस सोडून बीजेपीत वता म्हूण खंय विश्वजीत ताका फोनार सांगतालो. हे चेल्ला कुमार स्वता मिडिया कडेन उलयला. विश्वजीत म्हणटा चेल्ला कुमार सुटला, कितेंय उलयता, बीजेपीत वचून आपूण बऱ्याक पावलो. Prime Minister, the country's Prime Minister Narendra Modi's name and also Amit Shah's name. These two names only he has mentioned and told that they are the murderers. They will go to any extent. No, he used to tell me for years to more than a year he regularly used to call me. But recently audio I am saying whatever he has spoken to me only I can say I am ready to undergo any test. I am not telling the lies. काँग्रेसीच्या चेल्ला कुमारान ही गजाल उलयतनाच विश्वजितान मिडियाकडे स्टेटमेंट काढलो. चेल्ला कुमार खंय सुटला, कितें उलयता. विश्वजीत म्हणटा धमकी दिवपाची संस्कृती काँग्रेसीची. बीजेपीत वचून खंय तो बऱ्याक पावला. खोशयेन लोकांचे सेवे खातीर बीजेपीत गेला आनी चेल्ला कुमारा सारकिल्यांक जाप दिवपाची ताका इत्साय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. कुठ्ठाळे डायव्हर्जनाचेर सुदीन ढवळीकरान उपाय काढला. कुठ्ठाळे साकवाळ रेल्वे पुलाकडच्यान रेल्वे लायनी कडेन समांतर सर्व्हिस रोड बांदून डायव्हर्जनाचो प्रश्न सोडोवपाचें थारला म्हूण येरादारी मंत्री सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. लोकांक फक्त 2.5 किलोमिटर मायज पडटलें. सुमार 15 कोटी खर्च येतलो. रेल्वे कडेन सगळ्यो फॉर्मलदादी करता म्हणसर 2 म्हयने वतले. तो मेरेन तरी डायव्हर्जन ना. Whatever we decided and we visited along with the local MLA of Kortalim, Elina Saldana, आणि जो रोड म्हणजे अलायनमेंट तांणी आमकां दाखयलो तो रोड रेल्वेच्या अखत्यारीत येता. इट इज पॅरलल टू रेल्वे ट्रॅक. इट इज 2.5 किलोमीटर रोड. वी विल मेक दॅट प्रॉपर रोड इन 2 months with 2 small ब्रिजीस. सगळी व्हेकल येवपाची आनी तेवची वेर्णा देवतेर देंवले बरोबर. सादारण पयले ओल्ड कोर्तालीम रोड जाले बरोबर लेफ्ट सायडीन टर्न घेतली आनी ऑल अलोंग द पॅरलल टू द रेल्वे रूट इट वील गो स्ट्रेट वे टू द ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज एट वास्को चिखली कोर्तालीम रोडार आनी थंयच्यान रायट टर्न घेवन जुवारी ब्रिजार येतली. तितल्या आतां 2 म्हयन्यांत हो रोड कंप्लीट केल्या नंतरूच ट्रॅफिक डायवर्शन आमचें जातलें. तेन्ना 2.5 किलोमिटर लोकांक एक्स्ट्रा पडटलें. आनी ऑल परमिशन एंड लीज एग्रीमेंट वील बी मेड बाय वीथ रेल्वेज, कोंकण रेल्वेज, एंड वॉट एवर रिक्वायर क्लियरन्सीस ऑल्सो वील बी टेकन. सो इट वील बी विदीन 15 crores. गोवा सुरक्षा मंचान पोटवेंचणुके खातीर मांद्रे आनी शिरोड्यात दोनूय उमेदवार निश्चित केल्यात. मात कोण काय म्हूण विचारल्यार खंय पोटवेंचणूक जाहीर जाता तेन्नाच सांगतले. लोकसभा वेंचणुकेत देंवपाचोय मंचाचो निर्णय जाला. दुयेंत परिकार सरकाराक उपाय काडटले जाल्यार मध्यावधी वेंचणूकच म्हूण मंचाचो मुखेली सुभाष वेलिंगकार मिडिया कडेन उलयलो. सध्या परिस्थिती अशी आसा की सचिवालयान मंत्री अजून ऑफिसान वचनात, कार्यालयान अजून बहिष्कार घातला. कारभार गेले 10 महिने विस्कळीत आसा गोंयचो. आणि म्हणून गोवा सुरक्षा मंच मागणी करता की गोंयच्या जनतेक न्याय दिवपा खातीर हे आजारी सरकार जें आसा, सीक गव्हर्मेंट जें आसा, हें ताबडतोब विसर्जीत करचें आनी मध्यावधी निवडणुको घेवच्यो. म्हणजे हांगा श्री परेश आत्माराम रायकर म्हज्या बाजूक बसल्यात. ते म्हापशाचे उद्योजक आसा, समाज कार्यकर्ते आसात. हे तांची नियुक्ती उपाध्यक्ष
म्हणून केंद्रीय कार्यकारिणीचेर आमी आयच्यान घोशीत करता. निवडणुकीची तयारी येता त्या जयत आमी चालू दवरलेली आसा. मांद्रे आनी शिरोडा पोटनिवडणुको ज्यो जातल्यो त्या पोटनिवडणुकीन आमचे उमेदवार निश्चित जाल्ले आसा दोनूय कडचे. लोकसभेची जागा आमच्या पक्षान लडोवपाचें ठरयलां. त्यानुसार बांधणी जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा. ताजेय उमेदवार आमचे निश्चित जाल्ले आसा. तांच्या बद्दलच्यो घोशणा ज्यो आसात ते योग्य वेळाचेर जातल्यो. भारतात मॅरेथॉनाक बरे दीस आयल्यात हातूंत दुबाव ना. हातूंतल्यान स्पोर्ट्स टुरिझम जाता आनी धांवतल्यांचे आरोग्याकूय एफेत पडटा. हालींच गोंयचे मॅरेथॉन उमेदी बरोडा जाल्ले मॅरेथॉनांत धांवले. आयोजन बरेपैकी केलां म्हूण तांणी गुजरातच्या आयोजकांची तुस्त केली. For all the participants, we have some special facilities. Time run के finish lines पर 3 बहुत ही special facilities है. Marathon best वडोदरा इंटरनॅशनल मॅरेथॉन कमिटी जे ऑर्गनायझेशन केल्लें न्हू तें सामकें सुंदर अशें ऑर्गनायझेशन आसलें. आमी स्पेशली गोंयांतून शुक्रार दीस भायर सरून हांगासर येयल्लेले आनी एम हे टायमींग एजन्सीन जे हांगासर वर्ल्ड क्लास जी एजन्सी आसा तेंच्यांनी टायमिंगाचो पार्ट पळयला. बाकी ऑर्गनायझेशन तेजे बीफ कलेक्शन सेंटर्स तेजे भितर घेवपाक आनी स्टार्ट ऑफ एकदम सारकें बेस्ट जाल्लें. बेगोप करपाक इरफान पठान आयिल्लो एज अ चीफ गेस्ट एंड 1 लाख सुमार पार्टिसिपंट्स जाल्ले and the marathon was too good. बरो climatic conditions बरे favorable आशिल्ले. This was a wonderful marathon organized by MG Vadodara International Marathon and this is the first time we have come from so far place just to see how they are doing such a beautiful marathon and the way they have organized it was wonderful and we try to implement it in other future marathon which will be organized in Goa. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.